सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो योगार तुमकां ह्यायच्या मिसाची भेटीन ह्यायच्या मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून इल्डा डायस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून रिवो पिल्लय आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक ही भेट भेटयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया फ्रांसिस्को फारिया आपलो जल्माचो दीस मनयता मॅक्सी पायस आपल्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी खेरीत भाशेन आतां निमण्या दिसाक आमी तयारेचे आसाव तेन्ना आमकां जेजूक घेवंक फावो ते परी तयार जावंक कुरपा दी म्हूण देवा लागीं हे भेटेन मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं ताचें नांव जुआंव अशें एलिझाबेथीन लोकांक जमलेल्यांक सांगलें जेन्ना जुआंव बातिस्ताचें नांव धरूंक ती आयली तेन्ना जाकरियासाक ताणें विचारलें पूण एलिझाबेथीन म्हणलें ताचें नांव जुआंव देव खरेंच आमचे सवे दयाळ गॉड इज ग्रेशियस विथ अस किरीत भाशेन ह्या दयाळपणान तो आमचे मदें येता आनी आमकां सगळ्यांक सोडवून दिवंक दर दिसाक देव वावुरता आमचे जिवितान अदीक आनी अदीक आमी उपाय घेवंक हे सोडवणेचे भागीदार आमी जावं ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा मनशा सैबान तुज्या अनूद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावला अनूद आनी शोक्तिवंत जावनूय आंकवार मारेचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकळूत मेळो म्हूण आमी मागता आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता ससनाच्या ससनाक मालक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो ज्या सोम्याक तूं सोदताय
तो ओवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय ओय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जायत. तो जावन आसा शेटीचे आकटें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसणार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेळ करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मांडटली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. परतून म्हणयात, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूं दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. वर्जांचो राजा तूं आनी पवीत सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केल्लोय. ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामाऱ्यान सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकरेस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीं तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणीं बापाय कडेन कुरबो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं.
त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव जेन्ना काकुतीबोन जाता, देव जेन्ना आमकां कुरपेन भरून सुकता, तेन्ना तो आपले पवित्र आत्म्यांक पाठयता. आनी गॉड इन हीज मर्सी वॉन्ट्स टू सेव मॅनकायंड. खरेंच आयच्या दिसाक आमी ह्याच संदर्भांत ह्या नियाळांत आमी पळयता कशे तरेन आयच्या दिसाक एलिझाबेथ आपल्या पुताचें नांव जुआंव दवरचें हें सांगता तेन्ना सगलीं जीं आयिल्लीं सोयरीं दायलीं तीं अजाप जातात, कित्याक तांच्या गोत्रांत असलें नांव नासलें. आनी देव खरेंच खुरपेवून गॉड इज ग्रेशियस म्हणून हें दाखोड करूंक एलिझाबेथ किरीत भाशेन म्हणटा, आपल्या भावार्थान ती रावता म्हणटा ताचें नांव जुआंव. कित्याक जायते भाशेन जालें, कित्याक जुआंव जावन आसलो तो प्रवादी जो आदल्या कराराचो निमणो प्रवादी आनी नव्या करारान देवाची बरी खबर परगटणार कसो पयलो प्रवादी. आनी किरीत भाशेन हे वाचते पिराये देवान आपल्याक ही कुरपा फावो केली देखून एलिझाबेथ देवा सोशी अदीक दोयाड आनी मोवाड हे आपले सवें धोरण परून देवाक वाखाणूंक ताचें नांव जशें दुतान सांगलेलें ते भाशेन जुआंव म्हूण दवरता. भाव भयणीनो, देव आमचें सवें जायती विस्मितां करता. देव आमचें सवें अदीक आनी अदीक दोयाड जाता. मनशाक सोडूंक जायते उपाय घेता, पूण मनीस एके भाशेन देवा सोशियलो पयस वेता. मनीस आपस्वार्थी, मनीस आपल्याच वाद्याचो. हाचे पयले वाचपान आमी आयकता मालाकी प्रवादी कशे तरी एलिजा परतून येतलो म्हूण भासायतात आनी हो एलिजा जुआंवाच्या रुपान येवन किरीत भाशेन सरवंडाराची वाट तयार करूंक पोरजे लागीं मागता. आमचे जिवितांत देव दर दिसाक आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं किरीत भाशेन आमी सोडवणेचे इतिहासान अदीक आनी अदीक भागीदार जावंक आमकां तो विनोती करता. दर दिसाक आमी ताची पाटलावदार ह्या संवसारांत हें सर्गीचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां तो आव्हानां दिता. आमच्या जिवितांत उक्तेपण आमी दाखोवंक, आमच्या जिवितांत ताचे उतरां प्रमाणें चलोवंक आयतें मन दाखोवंक जायते फावटी घडये आमी बेसारमाय करता, आमच्या जिवितांत शेडेमोडाय दवरता. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया, ही लागशिल्ली तयारी आमची. फाल्यांच्या दिसाक मोदयांनीर आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरुमतल्या. कसली परब जातली काय आमकां ती. सरवंडार आमचे मदें आयलो म्हूण आमी खुशालकायेन म्हणटले एकामेकाक परबी दिताले. परबी दिता आसतना आमी कसल्या मनान दिवंक पावतले. खरेंच सरवंडार आमचे मदें आसा, आमच्या काळजांत आसा. आमी ह्या सरवंडाराक परगट करूंक आयतें मन दवरलां काय. खरेंच हो सरवंडार दुसऱ्यांक दिवंक आमी खुशाल आसा. खरेंच हो सरवंडार नितिवंत, हो सरवंडार गरिबांक, हो सरवंडार देगेक आसल्यांक पावंक आयला म्हूण आमी परगट करूंक तयार आसा काय. नाजाल्यार भाव भयण्यो, आमची समोरमणी, आमचो हो भायलो गुणगुण बेश्टोच. आज आमी आमकां कृपा मागया. अदीक आमच्या जिविताची नवसुर्णी करूंक, देवाच्या राजाक आयतें मन दाखोवंक आमी आमची तयारी करता आसतना सरवंडार आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी परगट करूंक तयार आसूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. Accedo baron salvestala Petronia. Accedo baron deva
म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुझ्या नावातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सोपुर्नायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां सोपुर्नायेन मेळूं. आमच्या सरवणाराचो जोल शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समरोवंक पाव. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान सासणाचे देवा सर कडेन सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मागीर ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळून आमी सगलीं गितां गावून वाकडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगती तुजी मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांवान मुसोकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे आतां तांकां सोय मुसोकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या दिन ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गायन करून बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी मुलांची पोरपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडून आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडूंक ग्रास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोयतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. हे भाशेन हिल्डा आमची भयण 70 वर्सां आपल्या जिविताची साधता. देवाक अर्गां दिता. तिचे खातीर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगतीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन.
आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज समकाय तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी फुडें दिनाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुमी आते म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Soumia Jésus, amcia concentravo Soumia Jésus, amcia concentravo Baba col sunte vonai noi, amce
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुरगींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर गायन घेऊया G4 पेज नंबर 98 G4.